दीस प्रोबेबली एक रिव्यू घेवपाक मिटींग आपयल्ली बिकॉज तेंचो आमकां रिक्वेस्ट कितें आशिल्लो की सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक BLA 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आनी BLA 2 अपॉयंट करता. सो वी हॅव ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट वन आनी सगळे जाण मातशे फाटीं आसा. प्रोबेबली वील गो हेड विथ इट आनी टू एनकरेज वोटर्स एन्युमरेशन फॉर्म्स बरा आनी बेगीन दिया बिकॉज द टार्गेट इज द 4th of December. ऑफिशियली BLO करतात बट दे हॅड कायंड इनफ टू रिक्वेस्ट ऑल्सो टू बी ऑन द फील्ड आनी जाता इतके बेगीन सगळ्यांची एन्युमरेशन फॉर्म भरा. आमी फक्त रिक्वेस्ट केला तांकां की खंयची पार्टाची वायज एन्युमरेशन फॉर्म्स पावता तो डेटा आमकांय बरा की खंय फाटीक आसा त्या प्रमाणे आमी स्टेप्स घेवपाक शकतात. दीस इज अ रिव्यू मिटींग प्रोबेबली फुडल्या आठवड्यान परत आसतली. 4 डिसेंबर म्हणल्यार लास्ट डेट आसा. तुमच्या मार्फत हांव सगळ्यांक आनी सगळे जाण तुमच्या मार्फत सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता इतके बेगीन एन्युमरेशन फॉर्म आपल्या घरांतली आपल्या शेजाऱ्याची भरची आनी एक 11,85,000 कितें वोटर्स आसा तितूंतले मॅक्झिमम आमी टार्गेट एचीव करचो फॉर्मां भरून हो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. आनी एक तेणी गायडलायन्स केलेली आहा की पयलीं कितें करताले BLA तो तेच पाटाचो वोटर आसूंक जाय. तितून मातशे चेंजीस जाल्या. काल तेणी सर्क्युलर दिला हय तो आयच्यान इम्प्लिमेंट करता ते की BLA 2 could be from any part of the same constituency. तो एक चेंज जालेले आहा. एक पाटी एका पार्टांतलो मनीस आतां आमी जे आमी पार्टान उबे आहा पळय ते सगळे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स वी नॉट बी एबल टू हॅव एनीबडी एज अ BLA 2. सो आमी दुसऱ्या पार्टांतलो सेम कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो BLA 2 म्हणून घालपाक जाय. फक्त त्याच पार्टाचो असो जाल्यार एक एडवांटेज आसतलें कितें जाणा तुमकां मॅक्झिमम म्हाका दिसता आमी त्याच पार्टांत घालतले. पूण अशें सिच्युएशनाक मरे प्रॉब्लेम जाता. थंय भायर कामाक वता आतां काणकोणचे लोक एका पार्टांतले सगळे जे आसा ते सगळे भायर कामाक वता न्हू. सो त्या पार्टान प्रॉब्लेम जाता. पूण त्या पार्टाचो सगळो एडवांटेज कितें आसता त्या पार्टांतल्या सगळ्या घरांक लोकांक तो वळखता. एडवांटेज आसा पूण इट्स अ व्हेरी गुड डिसिजन सो दॅट वी कॅन अचीव दॅट टार्गेट ऑफ टोटल गोंयान 1,725 पार्ट आसा. आमी जवळ जवळ 1,400 कितें तरी केल्या BLA 1 आमच्या पार्टीचे 1,000. सो वी ट्राय टू अचीव दॅट. एन्युमरेशन फॉर्म भरपाक खुबशे लोकांक त्रास जाता जे अनएज्युकेटेड लोक बी आहा त्या वर्गाचे. हेल्प टॅक्स आसा न्हू. हय पार्टी पण पार्टी वायज ऑफिसांनी तुम्ही वयतले पार्टी वायज विजीट BLA 2चे काम ते BLA 2 आमी रिक्वेस्ट करतले केला तुम्ही की आता. सगळ्या कडेन वचून तुमी सगळ्या कडेन सगळ्यांची फॉर्मां भरपाक हेल्प करा. फॉर्म भरपाक कितें आसना मरे तो पयलो पार्ट इजी जाय जाल्यार आपलो नवो फोटो लाय. सेकंड पार्ट इजी आपलो आधार नंबर हें तें. थर्ड पार्ट आसा पळय न्हू की आपलें नांव 2002 आशिल्लें जाल्यार डिटेल्स भरप आनी आपलें नांव 2002 ना जाल्यार आपल्या आवयच्या बापायचें आज्याचें नांव भरप. ही नांव सोदपाक 2002चो प्रॉब्लेम जाता. प्रोबेबली हांव असो रिक्वेस्ट तुमकां करतना मरे तुमी ते सगळें व्ह्यू करा आनी मातशें सगळ्या गोंयभर लोकांक मातशें दाखया न्हू. ती जे आसा पळय न्हू 2-3 मिनटाची क्लिप तुमी जर शूट करून जर सगळ्यांक दाखयत न्हू ती चड लोकां पर्यंत पावतली. बरोबर खूब जाणां कडेन पावतले. आमी जशें कितें आमचो प्रत्येक पार्टांतलो BLA वचून सगळ्यांक सांगतात आनी म्हाका दिसता गोंया मरे मॅक्झिमम कितें आसा न्हू इतके लोक फॉर्म भरून दितले पूण कोण चुकून उरचो न्हू अशीच आमची अपेक्षा. जे आवटसायडर येयला तेंचे कशें कितें ते फॉर्म भरूंक शकता न्हू तेंच्या कडेन डिटेल ना जाल्यार पूण थोडे केअर ऑफ म्हणून घालता गोंयचो जो घालूंक शकना. केअर ऑफ बिरोफ ते काडपाकूच SIR न्हू. SIR हाडला कित्याक ह्यो सगळ्यो ज्यो चुको जाल्या त्यो करेक्ट करपाक. तुमच्या कडेन समज तशी नांवां आसा जाल्यार तुमी रेज करा नाल्यार आमकां दिया आमी रेज करता. अब्रोड आसा ते अब्रोड ऑनलायन भर किंवा म्हाजो चलो समज भायर आसा एब्रोड जाल्यार एज अ फादर आय कॅन सायन दॅट रिलॅक्सेशन ते तेंचे हे फूल प्रोसेसान ते कोणाक त्रास काडना. पूण तो म्हणटा तशी भायले लोक कोण नाका आशिल्ले येयल्या पळय न्हू तेंची नांवां डिलीट जावंक. म्हाज्या बापायचें नांव कित्याक घालूंक जाय ती सिक्वेन्स येवपाक फॅमिलीची सिक्वेन्स येवपाक. तुमचें सांगता कितके आसतले अशें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट रे. आमी म्हणटा कशें जाणा मरे तूं भायले खरेंच भायले आसा जाल्यार ते खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कितके आसा तो नंबर दिवचो न्हू. बरोबर थोडे अशें आयकूंक येयला की आयकूंक येयला ते नाका केअर ना थोडे घालता एड्रेस घालूंक आसता केअर ऑफ. 2 गजाली आसा. एक म्हटल्यार तुजे जर आवय बापायचें जावं आजी आनी आजयेचें नांव जर 2002च्या SIRान आसा रोलान आसा जाल्यार तुका आनी कांयच गरज ना. डायरेक्टली तुगेलो फॉर्म एक्सेप्ट जातलो. पूण जर दुसरो ऑप्शन जर तूं चूज करता की तुजें कोणाचेंच नांव ना
जाल्यार ती फॉर्मां ऑटोमॅटिकली हियरिंगाक वतली आनी ताका तुजें नांव कशें आयलें तें प्रूफ दिवचें पडटलें आनी थंय मागीर 13 डॉक्युमेंट्स आसा त्या डॉक्युमेंटाचो कितें एक डॉक्युमेंट ताका सबमीट करचो पडटलो तें केल्यारूच आनी सगळ्यांक हियरिंगाक वचचें पडटलें जे कोण पळय त्या SIR-आन तेंचे कोणाचेंच पळय इरेक्टर रोलान नांव ना पळय आवय बापूय जावं आजो कोण आजयेचें तांकां सगळ्यांक हियरिंगाची नोटीस येतली आनी हियरिंगाक तांकां वचचेंच पडटलें आनी आपल्यालें नांव कशें आयलें हें प्रूव करचेंच पडटलें सो त्या खातीर हो सगळो प्रोसेस आसा तेंची नांवां तशी सामकी डिलीट जातली अशी न्ही तांकां प्रूव करचें पडटलें की तेंचें नांव सारकें आयलां काय चुकून आयलां काय तेंच्यांनी घुसपटोवन घातलां तें सो हो प्रोसेस सगळो आसा तो बऱ्या खातीरूच आसा आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर आसा आनी सगळ्यांनी एका सहकार्य करपाक जाय ऑनलायनूय आज आमकां तेंच्यांनी कशें फॉर्म्स फिलअप करप कसो 2002चो डेटा सर्च करप तें आमकां सगळें सांगलां आनी आमी सगळे जाण मेळून सगळ्या लोकांक हेल्प करपाक रेडी आसा सिटीजनशीप चेंज केला तितून OCIचें रजिस्ट्रेशन आसा तोय पॉयंट रेज केल्लो बट आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्या त्या प्रमाणे फक्त 88 लोकांनीच फक्त खंय OCI वोटर्स म्हणून रजिस्टर केला ओन्ली 88 वोटर्स आर देर तेज्या वयर ना बाकीच्या लोकांनी खंय रजिस्टर करपाक जाय आनी ते रजिस्टर करना सो तांकां ह्या हितून तरी कांय मेळपाना मुखार तेंच्यांनी OCI वोटर्स म्हणून रजिस्टर करचें पडटलें हेल्प डेस्क तेणी ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस दोन्ही कलेक्टर ऑफिस आणि नॉर्थ अँड साऊथ आणि म्युन्सिपालिटीज ओपन केल्या म्हणटा थोड्यांची कितें आवटसायडर पळय थोड्यांची मॅरेज सर्टिफिकेटच नासता सो लग्न जालां म्हणून जेन्ना एक हे ताची थोडी जी कर्नाटकांतली आसा जी गोंयान येयली किंवा महाराष्ट्रांतली गोंयान लग्न जावन येयली तेंचे थोड्यांचे मॅरेज सर्टिफिकेट ना किंवा बर्थ सर्टिफिकेट ना तेंचे मागीर कितें कशें बाकीचे 13 डॉक्युमेंट्स आसा न्ही ते 13 डॉक्युमेंटाचे भितर खंयचे सगळ्यान पयलीं तूं सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून तुवें पयलीं प्रूव करपाक जाय आनी बाकीचे 13 डॉक्युमेंट्स आसा सिटीजनशीप आनी 18 वर्सां हय 18 वर्सां पयलीं प्रूव करात मागीर कर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर